रस्ते तसेच हेर प्रकल्पांच्या कामाचो दर्जो तपासपी एजन्सीनी बदल जातलो। नव्या एजन्सीची नेमणूक जातली। भौशीक बांधकाम खात्याची कामां ल्हव गतीन जातात। खात्याचो कारभार जाग्यार पडपाक आनीक 1 वर्स तरी लागतले। फुडल्या पावसान रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडची नात अशी हमी भौशीक बांधकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिल्या। भौशीक बांधकाम खात्यान तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा। हांगासर अर्द्या परस चड अदीक पदां रिती आसात। रस्ते जाल्या उपरांत तांच्या कामांच्या दर्जाची तपासणी जाता। रस्त्यांची कामां बाबत जाल्ल्यान तांचेर कारवाय जाल्या आनी फुडाराकूय जातली। तशेंच फुडल्या पावसा मेरेन रस्त्याच्या कामाचो दर्जो सुदारतलो। त्याच प्रमाण हाच्या फुडें रस्ते खणपाक मेळचे नात। आतां रस्ते खणपा खातीर सहजपणान परवानो मेळचो ना। भौशीक बांधकाम खात्याच्या प्रशासनान बदल जातलो। तशेंच भौशीक बांधकाम खात्या खातीर अर्थसंकल्पान जितली तजवीज आसा तितलो निधी मेळपाक जाय। वीज खात्या अंतर्गत 150 कोटी रुपयांची वेगवेगळ्या कामांक मंजुरी दिल्ल्याचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हाणें सांगले। आताच निलेश काब्रालान भौशीक बांधकाम खात्यान तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा अशें सांगिल्ले। वीज खात्यान अभियंत्यांचो साप्प उणाव आसा अशें सुदीन ढवळीकर म्हणटा। देखून बेगीनूच अभियंत्यांची नेमणूक करतले अशें सुदीनाचें म्हणणें। पयल्या पावड्यार पोरणे ट्रान्सफॉर्मर बदलतले। त्या उपरांत आनीक 150 कोटी रुपयांच्या कामाक मंजुरी दितले। हो निधी आयल्या उपरांत उरिल्ली कामां पुराय करतले अशेंय ताचें म्हणणें। दोन 2002च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं राष्ट्रवादी काँग्रेसीन प्रवेश केल्ल्या मिकी पाशेकोन आतां राष्ट्रवादी काँग्रेसीक सोडचिट्टी दिल्या। गोंयांत काँग्रेसीक आनी राष्ट्रवादी पक्षाक कांयच फुडार ना अशें विधान मिकेन ह्या वेळार केलें। त्या खातीर ह्या पक्षाकडेन संबंद दवरप म्हळ्यार आत्महत्या करप। ह्या खातीर ह्या दोनूय पक्षांकडल्यान पयस जावन शाश्टीच्या राजकारणांत सक्रीय जावपाचो निर्णय आपणे घेतला अशेंय मिकीन जाहीर केलां। येवपी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपान सिद्धार्थ कुंकळकार उत्तर गोंय सहप्रभारी आनी सर्वानंद भगताक दक्षिण गोंय सहप्रभारी म्हणून वेंचून काडल्यात। राज्य अध्यक्ष सदानंद शेट टानावडे हांच्या आदेशा प्रमाण ह्यो निवडी केल्ल्यो आसात अशें ह्या चिठ्ठींत बरयल्लें आसा। देशाच्या अमृत महोत्सवा निमतान उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें भारत देशाचे लोकतंत्र सगळ्यांत व्हड आनी प्रेरणा दिवपी लोकतंत्र अशें म्हणिल्लें। मात भाजपा लोकतंत्राच्या मूल्यांचे फकत उलयता मात ताका पाळो दिना असो आरोप आम आदमी पक्षाची आतिशा मालेना हिणें केला। जंय भाजपाचे सरकार येता थंय भाजपा लोकतंत्र पाळटा जाल्यार ज्या सुवातींचेर भाजपा हारत थंय लोकांनी वेचून दिल्ले सरकार उडोवपाक थंय ऑपरेशन लॉर्ड्स भाजपान सुरू करून लोकतंत्राची मूल्यांक गुड्ड्याक मारता असो थोमणोय आतिशान भाजपाक मारला।
सेव्ह सॉयल मोहिमेचे प्रणेते तशेंच भारताचे योग गुरू आनी आध्यात्मिक फुडारी हांचे सेव्ह सॉयल ह्या मोहिमे खातीर तांचे मंगळारा सकाळी गोंयांत आगमन जालें. वास्कोचे आमदार कृष्ण साळकरान तांकां दाबोळे विमानतळार येवकार दिलो. सांजेर बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सद्गुरू गोंय सरकारा वांगडा माती वांटयात समजिकायेची कबलात करपाचे. पंजाबाच्या आदले नागरी पुरवण खात्याचे मंत्री भारत भूषण अशू हांका लुधियाना दक्षता खात्यान अटक केल्या. नागरी पुरवण खात्याच्या कारभारांत गैरव्यवहार केल्ल्या खातीर तशेंच वेगवेगळ्या कंत्राटांत घोटाळे केल्ल्या खातीर तांकां अटक केल्ल्याचें कळटा. आम आदमी पक्षाच्या सरकारान मुद्दम आपणाक त्रासान घालपाक तशेंच आपलें नांव पिड्ड्यार करपाक ती पुलिशेक आपणा आड कारवाय करपाक सांगला असो आरोप भारत भूषण अशू हाणें केला. इतल्या मजगतीं पंजाबाच्या काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी आप पक्षाच्या सरकारान गुंडागिरी आनी हुकुमशायेचें राज्य चलता असो आरोप ताणें केला. तूर दाळ कुसोवपाच्या प्रकरणात विरोधकांनी आपणाचेर केल्लो दर एक आरोप फटीचो आसा. विरोधकांनी म्हाजेर केल्ले आरोप पुराव्या सयत मांडचे आनी उपरांतूच म्हजेर आरोप करचे अशें आवाहन मंत्री गोविंद गावडे हाणें केलां. तूर दाळ कुसोवन उडोवपाचें प्रकरण विरोधकांनी सध्या लावन धरला. मंत्री गावडे हाणें पदत्याग करचो अशी मागणी विरोधकांनी ह्यान पयलीं केल्ली आसा. ग्रामीण मुळावी बांदावळ उदरगत निधी ही प्रशासकीय निधी म्हणून वापराक परवानगी दिवपा खातीर सरकाराक आमी पत्र बरोवचें थारायलां अशें दक्षिण गोंयचे जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकरान सांगलां. मंगळारा दिसा जाल्ल्या दक्षिण गोंयच्या म्हयन्याळे जिल्लो पंचायत बसकेंत ती उलयताली. तशेंच आदिवासीचे निधींतले पयशे वापरूंक नाशिल्ल्यान उरता जाल्यार तो वापरूंक दिवचो. त्या निधींतल्यान आमी उदरगतीची कामां करतलीं अशें तिणें सांगलां. वापरूंक नाशिल्लो प्रशासकीय निधी परत करपाक सांगपी सरकारी पत्राचेरूय ह्या बसकेक चर्चा केल्या. पेडण्या म्हालांतल्या पुराय 17 ग्रामपंचायतीचेर वेंचून आयिल्ल्या 187 पंचांक पेडण्या गट विकास अधिकाऱ्यान मंगळारा दिसा सोपूत दिलो. कायद्यान स्थापीत जाल्ल्या भारतीय संविधाना बद्दल निश्ठा आनी निर्भरतायेन न्याय आनी अधिकार दिवपाचो सोपूत पंचांनी ह्या वेळार घेतलो. सगळ्या पंचायत वांगड्यांनी फुडल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळांत उदरगतीची मोख दवरल्या अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें.
देशांत फुडारान जावपी बायलांची अंडर 17 संवसारीक फुटबॉल सर्त थारिल्ल्या प्रमाण जातली अशें उत्तर खेळा मंत्री गोविंद गावदे हाणें दिलां. पणजेच्या मिनेझिस ब्रगांझा सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या एका कार्यावळींत तो पत्रकारां कडेन उलयतालो. फाटल्या सप्तकांत फिफान भारतीय फुटबॉल महासंघान तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपा उपरांत फुटबॉल महासंघाचेर बंदी घाल्ली. तशेंच भारतांत जावपी सगळ्यो फुटबॉल मॅची लेगीत अवैध घोशीत केल्ले. ताका लागून बायलांची अंडर 17 संवसारीक सर्तीची यजमानकी हातांतल्यान वयता काय कितें अशी परिस्थिती उप्राशिल्ली. आम आदमी पक्षाचे मुखेली आनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाणें प्रामाणीकपणा विशीं जाल्यार उलोवचेच न्हय. भाजपा व्हडली वेवसायिकां कडल्यान पयशे घेवन पक्ष चलयता जाल्यार आम आदमी पक्ष लेगीत हिमाचल गुजरात ह्या राज्यांनी पयशे खर्च करपाक लागला. तांचे कडेन हो पयसो आयलो खंयच्यान असो प्रश्न काँग्रेसीचे फुडारी अजय कुमार हाणें केला. तशेंच दिल्ली सरकारान सोरो धोरणांत घोळ केला असोय आरोप ताणें ह्या वेळार केलो. सोमारा दिसा धुळेर म्हापशा हांगा पुलिशेन आयोजीत केल्ल्या 18व्या फुटबॉल कपाचे उक्तावण खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी जाले. सुमार 1968 वर्सा आदी सुरू जाल्ल्या ह्या सर्तीच्या आयोजनाची परंपरा अजूनय जिवीत आसा. त्या वेळार एका वेगळ्या हेतान चालू केल्ली ही सर्त आयजूय तितल्याच स्फूर्तीन आनी नेटान खेळटात ते पळोवपाक बरें दिसता अशें गोविंद गावडेन सांगलें. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या खेलो इंडिया ह्या उपक्रमा अंतर्गत गोंयांतूय विविध खेळांक प्राधान्य दिवपाचें काम चालू आसा. देखून सगळ्यांनी हाचो फायदो घेवचो अशी विनवणी गोविंद गावडेन ह्या वेळार केली. वास्को शारान भटक्या गोरवांचो वावर बरोच वाडला. ह्या गोरवांक लागून अपघात वाडल्यात. रातच्या वेळार जाल्यार रस्त्यार बसून रावपी ही गोरवां दिसनात लेगीत. ताका लागून कितल्याशेच अपघात घडल्यात. भटक्या गोरवांक लागून फकत अपघातूच जायना जाल्यार येरादारीक लेगीत आडखळ जाता. ह्या भटक्या गोरवांची जाता तितले बेगीन वेवस्था करची अशी मागणी वास्कोकार करपाक लागल्यात. सध्या गोरवांचो हो प्रश्न गोंयभर गाजपाक लागला. रस्त्यार दिसाची जरी रातची गोरवांची ही वाडटी संख्या नदरेक आयल्या. ही गोरवां पयलीं पाळीव आसली मात सध्या ती भटकी जावन पडल्यात. तांकां धड राखणो ना, तांचो धनी तांची कुयदाद घेना म्हणून ती रस्त्यार अशी दिश्टी पडटात. चवथ आतां बरीच लागीं पावली आनी चवथीच्या ह्या काळांत दिवचल बाजारांतल्या पार्किंगाचेर नियंत्रण हाडपाची मागणी लोकां कडल्यान जावपाक लागल्या. खास करून दिवचलचे वेपारी संघटनेन अशी मागणी केल्या. पयलींच बाजारांत बेशिस्त पार्किंगाचें प्रमाण वाडल्यात. चवथीच्या बाजारा वेळार तर गंभीर समस्या निर्माण जाता. पांय घालपाक लेगीत सुवात मेळना इतल्यो गाडयो थंयसर पार्क केल्ल्यो असतात. ह्या पार्किंग समस्येक लागून धंद्याचेर परिणाम जाता अशी हांगच्या वेपाऱ्यांनी कागाळ केल्या.
बोड्ड्याच्यान गोटेश्वर वचपी रस्तो चवथीच्या वेळार तात्पुरतो येरादारीक उक्तो जावपाची आस्त वाडल्या. तशेंच संकेतय PWDचे मुख्य इंजिनियर आत्माराम गावडे हांणी दिल्या. मंगळारा दिसा तांणी नगराध्यक्ष आनी नगरसेवका सयत ह्या कामाची पळोवणी केल्ली. राष्ट्रीय महामार्गा खाला दिवचलच्यान वचपी बायपास महामार्गाचेर बोड्डे वाठारांत ओव्हर ब्रिजाचें काम चलता. ताका लागून बोड्डे गोठेश्वर रस्तो फाटल्या 8 म्हयन्याच्यान बंद आसलो. ह्या रस्त्या वयल्यान दिवचल पालिकेंतल्यान 8 वॉर्डांतले गणपती विसर्जनाक व्हरतात. ह्या रस्त्या वयल्यान 2000 परस चड गणपती विसर्जनाक व्हरतात. तीन वर्सां पयलीं हगवणदारी मुक्त म्हण जाहीर केल्ल्या गोंय राज्यान आजुनूय लोकांकडेन शौचालय ना अशें दिसून आयलां. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंय राज्य कोयर वेवस्थापन महामंडळा कडेन शौचालय बांदून दिवचें म्हूण 1975 जाणांचे अर्ज हुमकळून उरल्यात अशें कळून आयलां. शौचालय बांदपाक जागो नाशिल्ल्यान तशेंच हेर कारणां खातीर शौचालय बांदपाक आडमेळी येतात अशी म्हायती महामंडळाचे अधिकारी दितात. 2019 वर्सा सप्टेंबरांत गोंयांक देशांतले पयले मुक्त हगवणदारी मुक्त राज्य म्हूण सरकारान जाहीर केल्लें. हणजुण्या दर्यादेगेर केरळांतल्या पर्यटकांचे 3 मोबायल चोरिल्ले प्रकरण दोगा चोरांक म्हापशां पुलिसांनी अटक केली आनी तांचे कडल्यान 3 मोबायल जप्त केल्यात. चोरिल्ल्या मोबायलांचें मोल 70,000 रुपया इतलें आसा. ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी अटक केल्ल्या दुबावितां मदीं मोहम्मद ताहीर आनी सोहेल सुधीर हे दोगूय केरळांतले. ही चोरी आयतारा दिसा सकाळीं 6 वरांच्या सुमाराक घडिल्ली. गोवा डेअरीचे 2021-22 स्थगीत लेखा परीक्षण करचे खातीर आयतारा खाशेली दूध उत्पादकांची बसका जाली. अहवाल तयार करून सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तका मेरेन परतून बसका घेतले. गोवा डेअरीक सुमार 14 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाला. त्या संबंधित सरकारा कडेन आर्थीक मजत मागपाचो निर्णय बसकेन घेतला. गोवा डेअरीच्या प्रशासकीय काळांत 2019-20 आनी 2021-22 ह्या 2 वर्सांच्या लेख परीक्षण जावंक नाशिल्ले त्या संबंधान चर्चा करच्या खातीर खाशेली बसका आपयल्ली. बसकेंत दूध उत्पादकांनी लेखा परीक्षणां करपा खातीर मंजुरी दिल्या. ह्या संबंधीत चड म्हायती दितना अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी 2019-22 चे लेख परीक्षण करपा खातीर सुरवात जाल्या अशें सांगलां. जाल्यार 2021-22 चे लेखा परीक्षण करचे खातीर दूध उत्पादकांनी मंजुरी दिल्या. सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तका मेरेन लेखा परीक्षण पुराय करून अहवाल सादर करतले अशी म्हायती मेळ्ळ्या. वास्को सड्यार एका घरा फाटल्यान आशिल्ली धड कोसळोन 3 म्हयने जायत आयले तरी ह्या संबंधीत खात्यान उपाय येवजण केल्ली ना. ह्या विशीं कितल्याशाच फावट कागाळी करून लेगीत कांयच फायदो जालो ना. ताका लागून ह्या घराक धोको निर्माण जाला. संबंधीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालून बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी ह्या घर मालकान केल्या.
बुल ट्रॉलर्स आणि LED लायटी लावन नुस्तेमारी करप्यां आड कारवाय करची अशा तरेची याचिका पारंपारीक नुस्तेकारांनी उच्च न्यायालयात घातिल्ली. ह्या याचिकेचो निकाल पारंपारीक नुस्तेकारां वटेन लागला. ह्या विशीं तोडगो काडपा खातीर नुस्तेमारी खात्यान नुस्तेकार, कोस्ट गार्ड आनी मरीन पुलिशेक आपयल्ले. येरादारीन शिस्त हाडपा खातीर गोंय पुलिसांनी 2 ऑगस्ट सावन सोरोपियोन वाहनां चलोवप्यां आड सुरू केल्ले खासा मोहिमे खाला 20 ऑगस्ट मेरेन 223 जाणां आड कारवाय केल्या. 1 जानेवारी सावन आतां मेरेन सोरोपियोन वाहनां चलोवपी वट्ट 722 जाणांचेर कारवाय केला. येरादारी नेमांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान तांकां दंड दिवन 8,27,50,000 जमा केल्यात. रस्तो अपघातान जायत्या जाणांक मरण येता हाची दखल घेवन पुलिसांनी जुवारी पुला वयल्यान गाडी न्हंयत पडोवन 4 जाणांक आयिल्ल्या मरणाच्या घडणुके उपरांत सोरोपियोन वाहनां चलोवप्यांच्या आड खासा मोहीम सुरू केल्ली. तशेंच वाहनां फास्ट चलोवप, हेल्मेट घालप ना, सीट बेल्टाचो वापर करप ना हाच्या आड कारवाय करपाक सुरवात केल्ली. अशें शिवोले क्षेत्रपालाच्या देवळान 3 दिसां खातीर विठोबा पुजलेलो. ह्या 3 दिसांक 24 वरां दीस आनी रात दादले तशेंच बायलां वाड्यार वयल्यानच्यान गावपाचो पार आसता. देवाचें दर्शन घेवपाक लोक 3 दीस आयिल्ले. मंगळारा देवाचें दर्शन घेवपाचो निमाणो दीस आसलो.